आमच्या मदीं आदले आजून आमच्या पायऱ्याच्या मातले वचोन आसतले ते म्हळ्यार 6 तारीखच्या वेळाचे कसले फेस्त 6 तारीख 3 रायांचे कसले 3 रायांचे पूण हे फेस्त आज सुद्दां पळयत सभा आयतारा दिसता कित्याक सगळ्या लोकांक ती परगोट्टी जावची त्या रायांची मेळूंक आयले वयतले पूण 3 जाग्यांचेर चांदोर रेश मागूस कांसावली हे फेस्त 6 तारखेर करतले हे वर्स हे फेस्ता सुरवात कितें करता बरें गोठो केला गोठो केला केला गोठो घरा कडेन केला करूं ना करून सांगलो गोठो केला कडेन केला आयज केलें म्हणटा गोठ्याचें कितें म्हणटा गोठ्याचें आज म्हणजे 6 तारीख कितें करतले आमी तेंवूय राजा हाडून गोठ्याचें दवरतले तेंवूय राजा हाडून म्हणलें कितें राजा पावले गोठ्याचें जेजू भेटूंक आयले आनी हें आमी आज वाचना शुभवर्तमान हें आमी आज शुभवर्तमान वाचना तेंवूय राजा जेजू मेळून पावता गोठ्या लागीं आनी ते नमस्कार करता आनी आपली दानां काडून जेजू भेटयता भुरग्यांनो आमी ल्हान भुरगीं ही परब सुरू तेन्ना जेजू आमकांय भेटता आनी कसो भेटता आसतो आज आमच्या काळजांनी येता आमकां भेटता आनी आमच्या काळजांनी कोण येता जेजू येता कोण येता जेजू येता आमच्या काळजांनी पुस्तकां वेलें वाचप ऊट पोरसोळीचा उदेलो सूर्य सूर्य पिंपळेन आजून रात चलता आनी वर्साचेर काळोख विस्तारला तरी तुजी वयर सोरेस्पराची मोहिमा कोसळटा तुजे सोरेस्पोर आतां वयर सरता देवाची मोहिमा तुजे वयर मागता राष्ट्रां येवन येता तुज्या उजवाडार एफेसकारांक बरयल्ली चिटी वेलें वाचून बाबा भगिनो देवान तुमकां फुटल्याचें देणें दवरलां तें तुमकां बावूचें भुरग्यांपण ताणें म्हजें आदीन केलां म्हूण तुमी गोडे आयकलां जगले आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो बूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळ दिल्या राजा तुजें शाणेपण दी तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुजे दुर्बळ्याक नीत करून दितलो जपा तुजे मुखार मोगाल भाऊ भयणो आज ते भाशेन गांवाची परब संभ्रमता 3 रायांची पवित्र सभा ह्या समयार आमी आप परगणेची परब म्हणटा ही परब संभ्रमतना जेची परगोटणी आमच्या भुरग्यांक करूंक आमी हेजे दिसा पयलो भुरग्यांक लायला आमच्या भुरग्यांनी 17 भुरग्यांनी पयलींच पावटी जेजूक आपल्या काळजांत शिवला ही परब तांकां अदीक व्हरता बरी जावं आनी उगडशीर जावं जे भशेन नखेत्रा वरवीं तांकां 3 जाण रायांक परगोट जाल्लो जेजू तो जेजू आमच्या भुरग्यांक आयज दिसा काळजां येयला तांकां बरीं भुरगीं जावपाक तांच्या माय पाय सवें मोगाळ जावपाक दयाळ जावपाक आनी बरो घरोबो करूंक तांकां आमची भुरगीं कोमेंतलीं भुरगीं आदार जावन मागता.